नमस्कार आणि येवकार समेस्त गोंयकारांक सगळ्यांत पयली दसऱ्याची हुनहुनीत परबी आणि आयज आमी अंत्रूज मनत आयला। तुम्ही सगळे जाणत आसतले की दसऱ्याच्या पयली जी नवराती असता त्या नवराती वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या देवळांनी मखर उत्सव म्हणून मनयतात। आणि आयज आमी अंत्रूज म्हालांत आसा आणि अंत्रूज म्हालाच्या बानोड्या ह्या गांवांत आसा आणि बानोड्या जे फेमस देवूळ आसा महालक्ष्मीच्या त्या देवळांत आसा। आणि दसऱ्या निमतान आमी आयज कित्याक आयला एक स्पेशल स्टोरी आसा जी खुबशे जाणांक खबर आसतली आणि जायते जाणांक खबर नासतली, कारण हांगा दसऱ्या दिसा स्पेशल जी पालखी आसता देवीची जी पालखी आसता ती भायर काडटात। ती पालखी भायर कित्याक काडटा ताचे फाटलें कितें कारण आसा, ती कितले वर्सां जालीं त्या देवळांतल्यान भायर काडटा तें आमी सगळें जाणून घेवया। सो आमी सद्याक आतां देवळान या, देवळान पांयां पडया आणि फुडलो जो जी पालखी आसा तो पालखी उत्सव ह्या देवळान कित्याक मनयता तो जाणून घेवया।
आमच्या वांगडा आसा महालक्ष्मी संस्थान कमिटीचे प्रेसिडेंट हर्षद कामत. सर तुमकां येवकार. सर आमी पयलीं की दसरो जाता वा दसऱ्या पयलीं जी नवरात्री जाता थंय खुबश्या वाठारांनी खुबश्या देवळांनी मखर जेलयता आनी ह्या देवळान जेन्ना हांव पावलो म्हाका जर खबर नाशिल्लें की ह्या महालक्ष्मीच्या देवळान दसऱ्या दिसा स्पेशल जी पालखी काडटात ती भायर ताच्या फाटलें कारण कितें? आता तुमकां फूल इन्फॉर्मेशन दिता. देवी महालक्ष्मीक नमस्कार. आमचो महालक्ष्मीचो जो उत्सव आसता तो मेन म्हणजे 2 उत्सवान जाता. पयली म्हणजे आमचे रामनवरात्र म्हणजे रामनवम ही आमची मेन जात्रा आनी दुसरे जो मोठो उत्सव म्हणटा तो नवरात्र. हांगा नवरात्रीचे जवळ जवळ 12 दिसाचो व्हडलो कार्यक्रम आसता. 12 दीस म्हणजे कितें 9 दिसांचे 9 राती, 10व्या दिसा दसरो आनी मागीर कौल आसता. हे 12 दिसाचो व्हडलो कार्यक्रम आसता. हातून सुरवात अशी जाता, सुरवात आमची घटस्थापनेच्यान सुरवात जाता. फर्स्ट डे आसा ती घटस्थापना आनी प्रत्येक दिसा वेगळे वेगळे रुपान महालक्ष्मी सजयतात आमी. रातचे 10 वरांचेर मकरोत्सव आसता. आमचे अष्टमी म्हणटा तो आमचो मेन दीस. अष्टमीच्या दिसा देवी महालक्ष्मीची भांगरान बसोवन आमी मिरवणूक काडटा. भांगराची पालखी म्हणटा सुवर्ण शिबिका म्हणटा. अष्टमीच्या दिसा आनी हाज्या दिसा दसऱ्या दिसा दोनूय दिसा आमची भांगराची पालखी काडटा. ते 2 दीस आमचे मेन उत्सवाचे दीस आसता. आनी आज आमचे दसऱ्याची पालखी जातकच आमच्या एक्चुअली उत्सवाची सांगता जाता. फाल्यां आमचो कौल आसा. कौल म्हणजे मॅक्सिमम लोक जे गोंयान आसात किंवा गोंया भायले लोक आसात ते हांगा येवन देवीचो कौल घेता फाल्यां. आनी फाल्यां कौल जातकच फाल्यां सांजे वेळार कौलाचें सांजे 6 ते 6:30 ह्या दरम्यान विसर्जन जाता आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाची सांगता जाता. अशें हें वैशिश्ट्य आमच्या नवरात्राचें. कळ्ळें तुमकां? कितलीं वर्सां जालीं हें आतां सुरू आसा? हांगा खूब वर्सां जालीं. आमच्या देवळाक मोर दॅन 450 इयर्स जालीं. सो त्या जेन्ना हेजो देवूळ तयार जालो तेन्नाच हे उत्सव तयार जाल्या. आतां कशें आसा पयलीं इतले लोकांची उपस्थिती नासताली. हे बारीक प्रमाणान आमी मनयताले. पूण आतां कशें आसा लोक वाडटा, लोकां कडेन गाडयो जाल्यो, लोकांक कन्विनियन्स जालें, हांगा रावपाची वेवस्था जाली. पूण लोक आतां खूब मोठ्या संख्येन येता हांगा. आमचे कडेन जवळ 80-85 रूम्स आसा. ते 80-85 रूम्सान लोक रावल्या. गोंयांतल्यान गोंया भायल्यान म्हणजे कर्नाटका, महाराष्ट्रा, मध्य प्रदेश हे वेगवेगळ्या प्रांतांतल्यान लोक हांगा येता, वास्तव्य करता आनी बरे मोठ्या दबाज्यान आमी नवरात्र मनयता. सर हांवें पयलीं की पालखी हांगच्यान ह्या देवळांतल्यान एका अमक्या स्थानार वयता आनी थंय मागीर ती आपट्याची पानां काडटा, सोने चोरता अशें म्हणटा. हय. ताचे फाटलें कितें कारण? ताका सिमोलंगन म्हणटा. सिमोलंगन म्हणटा कितें आसा सदांच देवी जेन्ना आपली जी शिमो आसता त्यो दाळपा खातीर वता. त्या दिसाचें वैशिश्ट्य अशें म्हणजे वयर आमचें जें पेड आसा थंय देवी वता, थंय सिमोलंगन करता, शिक्कामोर्तब तप करता आनी मागीर परत येता. आनी आतां सगळ्यांची भेट घेवन आतां ह्या कार्यक्रमाची सांगता जातली. फाल्यां मागीर फाल्यां आमचो 9:30 ते 10 वरांचेर कौल येता. म्हणजे आमचो भार जो येता तो येता आनी मागीर सगळें जे बोगावळ करता सर एक वरभर लागता आनी सादारण 11:30 आमचो कौल चालू जाता. हो 11:30 जो कौल चालू जाता तो सांजचो 6 पर्यंत हे चालू आसता आनी 6:30 नंतर मागीर ताचें विसर्जन जाता. सगळी स्थळाची सगळी देवळांची भेट घेवन मागीर तांचें विसर्जन जाता. फाटल्या वर्साचो उत्सव आनी ह्या वर्साच्या उत्सवान तुमी कितें पळयता? भक्त तितलेच उमेदीन येता? ह्या वर्सां आनी मोठ्या उमेदीन लोक आयल्या. तुमकां सांगपाक म्हाका खूब उमेद जाता. प्रत्येक दिसा आमी आमच्या एकूच देवस्थानान हांगा इतलें महाप्रसादाची वेवस्था केल्या. एवरी डे 3000-4000 लोक जेवता. लास्ट 2 ते 3 दीस जाले कंटिन्यूस 6000-7000 लोक जेवता. तुमकां खबर आसतली काल रातच्यो हांगा 12 पर्यंत सुद्दां लायनी चालू आशिल्ल्यो. कितें आसा ह्या खातीर जेन्ना मॅक्सिमम लोक हांगा येता कित्याक जेवणाची सगळी वेवस्था केल्ली आसता म्हणून मॅक्सिमम लोकांची उपस्थिती हांगा जाता. लोकांकूय एक कन्विनियन्स तयार जाता न्ही. देव आमच्या बरोबर सद्याक आसा जे महालक्ष्मी देवस्थान आहा तांचे भटजी सगळ्यात पयलीं तुमकां दसऱ्याची हुनहुनीत परबी आनी येवकार आमच्या प्रोग्रामाक. भटजी जायत्या वाठारांनी आनी अंत्रूज म्हालान खासा जी मकरा उत्सव आसा तो मकरा उत्सव व्हडा उमेदीन जाता, व्हडा भक्तिभावान लोक देवीच्या दर्शनाक येता. म्हाका जाणूंक जाय आसलें की ही जी नवरात्री आसा आनी जी मकरा उत्सव आहा ताचे फाटलीं कारणां कितें, कशी सुरवात जाली? मकरोत्सव हो पारंपारीक उत्सव हो पूर्वीपासून चलत आसा आनी आमचें देवूळ हें लक्ष्मीचें म्हणजे देवीचें आसल्या कारणान नवरात्राक हांगा फार म्हत्व आसा. आश्वीन नवरात्र आनी चैत्र नवरात्र हांगा 2 नवरात्र जाता. तितूंत आश्वीन नवरात्रांत हांगा आमची घटस्थापना जाता. घटस्थापना दिसा आमी हांगा रुजवण म्हणून करता. म्हणजे नवधान्याचें हांगा आमी रुजवण करता आनी तेचे घटाची पूजन जाता आनी ताका सदांच पुजा जाल्या उपरांत माळ चडयता. 9 दीस डेली अभिषेक नैवेद्य जावन तेका ते रुजवण म्हणजे माळ चडयता आनी तें रुजवण तयार जाता. ताका आमी घट बसयता अशें म्हणटा.
प्रतिपदेपासून नवमीपर्यंत हांगा देवीक अभिषेक नैवेद्य, मागीर दनपारां नैवेद्य, मागीर रातचे मागीर मखराची आरती जाता. 9 दिसा उपरांत एक घट उत्थापन म्हणून जाता. उत्थापन म्हणजे त्याचे घटाची त्या वेळार सांगता जाता. ते सांगता जाल्या उपरांत जे आमी रुजवण पळय जाता, ते रुजवण म्हणून देवीचो आमी प्रसाद म्हणून हांगा लोकांक दिता. आमच्या देवीचें खाशेलेपण म्हटल्यार हें आमची देवी ही 6 देवस्थानची संबंदीत आसा, ज्या खातीर हांगा म्हाजन कुळावी भावीक लोकांची गर्दी चड आसता आनी लोक हांगा आतुरतेन येता. ही देवी आमची मंगेशी, नागेशाक, सप्तकोटेश्वराक, शांतादुर्गे, गणपती आनी दामोदर हांगा पालवी किंवा कुलदेव ह्या नात्यान जोडलेली आसा. त्या खातीर थंयचेय म्हाजन हांगा नवरात्र विशेष म्हत्व दिवन हांगा वर्साक एकदां भेट दिवन तिका ओटी अर्थ समर्पण करपाची पद्दत आसा. ही गेली महालक्ष्मीची आमच्या खास स्थिती म्हणजे अष्टमी. त्या दिसा हांगा भांगराची पालखी आनी दसरोत्सवा दिसा सिमोल्लंघन करून त्या दिसा आमची हांगा भांगराची पालखी जाता आनी सोने लुटपाचो कार्यक्रम जाता. हिचें खाशेलेपण म्हटल्यार 9 दिसांत आमी 9 रुपां जी आमी गर्भगृहांतली देवी जी आसनाची देवी म्हणटा थंय आमी करता. त्या शिवाय मकरोत्सवाचे वेगवेगळे तरेचे अलंकार आमी देवीचे करता. अष्टमी दिसा ती वाघार बशिल्ली आसता आनी नवमी दिसा तिका महिषासूर मर्दिनीचें रूप आमी हांगा दिता. भटजी आमी पळयलां की जायते मकरोत्सवाक जे अंत्रूज मानान म्हणो वा हेर वाठारांत जी जोडयो आसता ती दाखयतात, ताचें कितें म्हत्व आसा? जोडवी म्हणजे आमचे तुमी जर गोमंतकान जर पळयत जाल्यार जोडव्याचें चड म्हत्व आसा. थोडे लोक आंगून घेतात की बा आज आपूण नवरात्री काम करून हांव जोडवी दितलो अशें म्हणून आंगून घेतात. थोडे व्हडले दिवाळीक तुळशी कडेन आंगून घेतात. तशें हांगा गोमंतकाक तेजें चड म्हत्व आसा आनी लोक विशेशता स्वता कडल्यान घरा कडल्यान ताटली जोडवी अशी भिजोवनूच हाडटा हांगा आनी जोडवी पेटयता आनी परत रातची व्हरता. अशे खुबशे लोक आमचे हांगा फोंड्या वाठारांत लोक आसात जे सदांच येवन हांगा जोडवी दिता आनी मागीर परत व्हरता आनी परशे करता. अशे भावनेन लोक येता आनी करता. आनी हांवें पळयलां की आतां इतले हांवें भोंवला वा देवळां पळयला, मकरोत्सव पळयला, ह्या खासा ह्या वर्सा तरी मकरोत्सव पळयला चड लागच्यान पळयला. आनी म्हाका पयले फावट हांवें आयकलां वा पळयलां, आयज अणभवूय घेतला की ह्या देवळान दसऱ्या दिसा पालखी काडटा आनी तुमी जशें म्हटलें की सोने चोरतात. ताचें फाटलें कारण कितें आनी ही प्रथा कशी स्टार्ट जाली? ही प्रथा पूर्वी पासून चलत आयिल्ली आसा आनी त्या दिसा सोने लुटपाच्या कार्यक्रमाच्या वेळार शमी देवता म्हणून आसा, म्हणजे शस्त्रपुजा करप हें विशेष म्हत्व आसा. जेन्ना ती सिमो उल्लंघन करता तेन्ना थंय देवीची पुजा आनी शमीची पुजा म्हणजे त्या शस्त्राची पुजा, थंय आमी देवीची तलवार दवरता आपट्याच्या झाडाच्या पोंदां आनी दोगांची आमी पुजा करता. पुजा जाल्या उपरांत आमी थोडे श्लोक म्हणटा. शमी शमी येते पापम शमी लोहित कंटका हे श्लोक म्हटल्या उपरांत थंय आमी अशें उल्लेख करता देवीच्या नांवान की आमी सिमोल्लंघन करचें आनी देवीचें सोनें घेवन वचचें अशी देवी तुमकां आज्ञा दिता. असो पयलीं पासून पद्दत चालू आसा. तशेंच आजून पर्यंत चालू आसा. कितलीं वर्सां जालां आसतलीं? अशें हांव तुमकां सांगूं शकचो ना, पूण हांव ल्हानपणा पासून हांगा आसा, हांव पळयतां. पूण ह्या देवीचें जर तुमी म्हत्व पळयत जाल्यार नागेशी एक शिलालेख आसा 13व्या शतकांतलो. त्या 13व्या शतकांतल्या शिलालेखाचेर महालक्ष्मीचें देवूळ तळयेच्या मुखार आसा अशें आसा. म्हणजे ही देवी तुमी सादारण 700 वर्सां पूर्वी पासून तरी हिचो उल्लेख असो आसा. त्या शिवाय हांगा कोलवेची देवी हाडून दवरलेली आसा. कोलवेची देवी आसा पळयात ती सावंत आनी फट्टो हे 2015 किंवा 16व्या शतकार थंयच्यान तेणी तळावली हाडली. तळावलीच्यान ते हांगा हाडले. ते 2 मनीस येवन आयले हांगा, सावंत आनी फट्टे. त्यांनी त्या वेळार ती देवी हांगा आमच्या गर्भगृहाची देवी आसा त्याच्या सायडीकूच ती दवरल्या. तिचो विशेष उत्सव म्हणटा तो रामनवरात्रांत जाता. तिचे उत्सवात खूब म्हत्व आसा आनी दोनूय उत्सव म्हणजे रामनवरात्र आनी आश्विन नवरात्र दोनूय उत्सव हे व्हड दबाज्यान आमी हांगा साजरे करता. फाटल्या वर्साचे नवरात्रीचो जे भक्तिभावान लोक येताले आनी फाटल्या वर्साची गर्दी आनी ह्या वर्साची जी दसऱ्याची पालखीची म्हणा वा मकरोत्सवाच्या गर्देंत कितें फरक दिसता तुमकां? फरक असो कांय ना. प्रत्येक दिसा आमकां वेगवेगळ्यो देवीची आमकां एक अनुभव येता आनी लोकांची भावनाय खूब वाडिल्ली आसा. लोकूय हांगा भरपूर येता आनी प्रत्येक दिसा वेगवेगळो अनुभव आमकां देवी आमकां दिता आनी आमकां खूब बरें दिसता. आमी व्यक्त करूं शकना. खरें जी अशी भावना आसता ती व्यक्त करपाक म्हटल्यार खूब कठीण जाता केन्ना केन्ना. आनी म्हटल्यार अंत्रूज म्हालांत आयल्या म्हटल्यार देवळां म्हणा
वा देवळान बसपी जी देव देवत्व आसा ती म्हणा आणि तांचो उत्सव म्हणा, हे सगळे एक गोंयाक एक लाभलेले भांगर कशेंच. आणि आयज जे आमी दसऱ्या निमतान महालक्ष्मी देवळान आयला, हांगची जी आमी पालखी उत्सव आसता तो पळयलो, तो अणभवलो, स्वता अणभवलो. आणि हाच्या खातीर भटजी तुमकां स्पेशली देव बरें करूं म्हणटा. आणि परत एकदां तुमकां दसऱ्याची हुनहुनीत बरें बरें तुमकां